Hello friends, good morning. Welcome back to my channel. So time झाला सकाळी 11 o'clock आणि आता व्लॉग स्टार्ट करता. ओके, सकाळच्यान बिझी असलेले सगळे झाडले पुसले. ओके, अजूनही शावर घेवपाचे आहा म्हणल्यार पहिले स्टार्ट करूया व्लॉग. आणि म्हाका मातशी थंडी जाल्ली आहा, तुमकां वॉयस म्हजो चेंज येता आसतलो. सो मातशें थंड पिल्लेले ताका लागून मातशें थंडी जाला. ताळो एकदम बसलेल्या भशेन जाला आनी हें आता खोकली कशी मारता. ओके, सो आज हांव एक रेसिपी घेवन येतलें. कितें तें सांगता तुमकां. फ्लावराचे रेसिपी. ओके, कॉलीफ्लावर आसता पळय, गोबी, तेजी रेसिपी. सो प्रियांशाक आवडटा ते. सो आज करया म्हटलें. खूब दीस तो याद करतालो जाय म्हणून. सो आज करया म्हटलें. सगळे घरान अवेलेबल आहा म्हटलें करया. सो आता सगळी तयारी करून घेता आणि थोड्या वेळान तुमकां मेळटा. ओके, सो फ्रेंड्स, हांवें सगळी हांगा तयारी करून घेतलेली आसा. आमकां लागतले फ्लावर. हो फ्लावर आसा, हो फ्लावर हांव कट करून घेता. सगळो करचो ना, हेजे हाफ करतले हांव. फ्लावर कट करतले. ओके, आणि हांगा हांवें चॉप करून घेतला. एक व्हडलो हांवें हें घेतला कॅप्सिकम, अशें क्यूब्स टायप कट केला. बारीक चिरून घेतला. लसूण बरी घालपा जाय. एक चिली घेतला, स्लीट करून घेतलेली आसा. मागीर एक क्यूब्स टायप हे कट केला आमचे ओनियन्स. ओके, मागीर घेतला हांवें गाजर बारीक केला. आनी आमकां लागतले ते ऑनियन स्प्रिंग, ते हांवें आजून कट करूं ना, आतां कट करता ते. ओके, आनी फ्लावर एक कट करून घेता. कट करून वॉश करून मागीर ताका कितें मसालो लावपाचो ते तुमकां सांगता. ओके, सो आतां हे आमी आनी सगळे आमकां सॉस लागतले. सोया सॉस, चिली सॉस, सगळे कॉर्नफ्लावर ते लागतले. ते हांव तुमकां दाखयता फुडें. पयलीं आमी फ्लावर कट करून घेया. ओके, सो फ्रेंड्स, हांवें हे कॉलीफ्लावर कट करून वॉश करून घेतलेले आसा. अशें गरम उदकान ताका काडून काडला, अशें घातला आनी काडला, वॉश केला. सो आतां आमी सगळे इन्ग्रेडियंट्स घालून घेवया. पयलीं हांव तातूंत घालता सॉल्ट, हे पिंक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट म्हणटा तशें. ओके, हे घालता. ओके, इथे ताका बरें मिक्स करून घेता. बेश्टें मीठ लायला न्हू, सो बरें ताका अशें बेश्टें मिक्स करता. ओके, मागीर तातूंत हांव घालता पेपर पावडर. ओके, इल्लोसो चड न्हू. ओके, पेपर पावडर. मागीर तातूंत हांव घालता चिली पावडर. चड ठीक करपाना, कित्याक मागीर पियांच्याक आनी प्रॉब्लेम जाता. ओके, चिली पावडर. मागीर तातूंत हांव घालता कॉर्नफ्लावर घेतला हांवें, 2 स्पून भरून कॉर्नफ्लावर तो घालता. ओके, आनी 1 स्पून घालता कॉर्नफ्लावर. ओके, बरोबर. ओके, मागीर हांव तातूंत घालता आमचे प्लेन मैदा. ओके, कोटिंग जावपा जाय न्हू, मैदा 2 स्पून भरून घालता. ओके, आनी घालता. ओके, हे आतां आमकां जालें. आतां हांव मातशें हें आतां अशें आमकां बरें हेका मिक्स करून घेवपा जाय. इल्लेशें ताका उदक हें करून घेता. उदक मातशें अशें स्प्रिंकल करून घेवपाचें आनी बरें मिक्स करता. सो फ्रेंड्स, हेका हांवें बरें मिक्स करून घेतलेलें आसा, पळोवपाक शकता तुमी. ओके, बरें मिक्स केला. सो आतां हांव ताका 15 मिनटां सायडीक दवरता, मातशें ताका लागून न्ही. ओके, आतां धापून आमकां हे एक 15 मिनटां सायडीन दवरून घेवया आनी मागीर ताका आमी डीप फ्राय करूया तेलान. ओके, सो हांवें आतां कढाई दवरलेली आसा आनी तेल घातला. तेल बरें तापतकूच आमकां जे आमी फ्लावराक जे लावून दवरला पळय मसालो, ते सगळे ते आमकां आतां हितून एक एक करून सोडून फ्राय करून घेवपा जाय. ओके, सो तेल बरें तापून न्ही. ओके, तेल तापतकूच आमी आतां हे घालुया, कितें फ्लावर. सो फ्रेंड्स, तेल बरें तापलेलें आसा. हांवें एक बारीकशें घालून पळयलें. सो ते बरें ते फ्राय हे जावपा लागला. सो आतां हांवें सगळें घालता. हे पळय सगळें घालून घेता एक एकदां बरें ताका मिक्स करून घेवया. ओके, अशें बरें ताका मिक्स करून घेया आनी मागीर ताका मागीर करून अशें सोडया.
गॅसची फ्लेम मिडियमच आसपा जाय. ओके. दोन बॅच करून भाजता. ओके. सो आनी इतके आसा हांव सेकंड बॅचाक भाजतलें. ओके. सपोज हे घेवन आमकां आतां हे फ्राय करपा जाय. ओके. मातशें पयलीं हालोवन घेया कित्याक सकाळ चिकटपाची पॉसिबिलिटी आसता. तेल बरें तापतकूच आमकां हे घालून घेवपा जाय. ओके. सो हे बरें आतां आमकां तूप जाय तें बरें हेका फ्राय करून घेवपा जाय. म्हाका मातशी थंडी जाल्ली आसा सो आवाज म्हजो चेंज येता म्हणजे चड व्हडल्यान उलोवपा जायना. सो मातशें समजून घेया. ओके. सो फ्रेंड्स हांगा फ्राय करप चालूच आहा म्हाजें अजुनूय जावना. ओके. मिडियम गॅसीर हांव भाजता न्हू सो बरें हेका फ्राय जावनी. सो फ्रेंड्स हे आता बरें फ्राय जाल्लेलें आसा. ओके. हे काढून घेता. बरें करून काढून घेवपाचें. तेल बरें हे करपा जाय. सो हे सगळें काढून जाल्लें आसा. आतां घडलें फुडें प्रोसेस. सो फ्रेंड्स आतां आमकां करें फुडलो प्रोसेस. हांवें ऑलरेडी हांगा कढाई दवरलेली आसा. आतां हातून घालता हांव तेल. तेंच तेल जें हांवें आतां फ्राय करून घेता तेंच तेल घालून घेता. ओके. इल्लेशें तेल. ओके. तेल घातलें मागीर तेल ऑलरेडी तापलां तें तापलेलें आसा. आतां तातूंत घालता बारीक चॉप केल्लो लसूण. ओके. तेज्या वांगडाच हांव घालता बारीक चॉप केल्ले आमचे जिंजर आलें. मागीर तेज्या वांगडाच हांव घालता ग्रीन चिलीज. ओके. सो आतां तेका आमकां बरें फ्राय करून घेवपा जाय. बरें ब्राउन स्मॉल वचसर. ओके. मागीर तातूंत हांव घालता क्यूब्सान आमी जे ऑनियन कट करून घेतलेले आहा पळय एक व्हडलो ऑनियन कट करून घेतला तो घालून घेता. तेका न्हू हाय फ्लेमीर तेका फ्राय करप. चड कूक करप ना. ओके. ओके. आतां तेज्या वांगडाच घालता हांव आमचे कॅप्सिकम जे आमी क्यूब्सान कट केल्ले आहा ते. ओके. तेका बरें हाय फ्लेमीर फ्राय करून घेवया. सो हे हाय फ्लेमीर आमचे बरें फ्राय करून जाल्लेलें आसा. आतां तातूंत घालता हांव सोया सॉस. सोया सॉस घालता. ओके. मागीर तातूंत हांव घालता आमचे टोमॅटो सॉस जे. ओके. ते घालून घेता. ओके. बरें हेका फ्राय करून घेवया. ओके. बरें अशें ताका मिक्स करून घेवया. मागीर आमी घालया तातूंत थोडेशें उदक हे खूब जावपाचो मातशें एक ताका बारीकसो बॉयल हाडुया. सो फ्रेंड्स हेका बॉयल आयिल्लो आसा पळोवपाक शकता तुमी बारीकसो. आतां हेतून केला कॉर्नफ्लावर स्लरी. 2 स्पून कॉर्नफ्लावर घातला. इल्लेशें उदक घालून तेजी एक फायन स्लरी करून घेतला ती घालून घेता. ओके. स्टर करा तेका. आतां तातूंत घालता जाड. आतां हे थीक जालें पळय. आतां तातूंत घालता हे जे आमी फ्लावर फ्राय करून घेतले ते घालून घेता. ओके. बरें ताका मिक्स घेवया. बरें ताका मिक्स घेवया.
पळोवपाक शकता तुम्ही एकदम बेस्ट जाल्ले आहा. ओके कलर ताका बरो टेम्पटिंग आयिल्लो आहा. ओके बरें ताका एका सॉसीस घातला आमी सगळें ताका अशें मिक्स करून घेवपाचें. आता फायनल तेजे वयर घालता आमचे ऑनियन स्प्रिंग जी आम्ही कट करून घेतलेली बारीक चॉप करून घेतला ती घालता. ओके ती घालता आणि हे आता आमचे रेडी झाले आहा. पळोवपाक शकता तुम्ही. ओके सो गोबी मंचुरी आमची रेडी. सो तुम्ही हे मुद्दाम ट्राय करा. ओके ओके एकदम ट्राय करा. झालेली आसा. आता गॅस बंद करून घेता. ओके सो कशी लागता ती मागीर तुमकां प्रियान सांगतलो. प्रियान अजून पावना स्कुलासून. सो आता हांव शावर घेता आनी मागीर तुमकां मेळटा. ओके एकदम टेम्पटिंग जाला. कलर मात बरो आयला. ओके सो मागीर मेळटा. ओके सो आता आसा आमी 7 हाडपा वयता. 12 जाऊ ना अजून 10 मिनटां आसा. सो वयता. ओके आनी मागीर मेळटा तुमकां. ओके 7 घेतलो. सो फ्रेंड्स प्रियांश पावलेलो आसा आनी ताका गोबी मंचुरी घालून दिला. भरपूर हॅप्पी जाला तो. तुमकां खावन सांगतलो कशी लागता ती. खा रे खावन सांग कशी. हळू सावकास कशी जाला सांग. बरी जाला. ओके सो आनी आज गोबी मंचुरी आवडली प्रियांशाक. आनी आज आमकां हांगा धाडला म्हज्या भयणीन पार्सल. तेजो आज मॅरेज एनिवर्सरी जावन आसा. सो तेणें धाडला चिकन कोल्हापुरी, चिकन क्रिस्पी आनी प्राउन्स चिली धाडलेले आहा प्रियांशाक आनी सार्थकाक आवडटा न्हू. सो तेणें धाडलेले आसा. सो आतां आमी एन्जॉय करता. ओके आनी प्रियांश विश करता गो चिची. चल कर. हॅपी एनिवर्सरी चिची एंड चुचू. सार्थक तू विश करना. हॅपी मॅरेज एनिवर्सरी. आय लव यू. सो स्वीट. ओके सो सार्थकाने विश केल्ले आसा. आता आमी जेवण घेता. एन्जॉय करता आमचे सगळे डिश आनी थँक्यू म्हणटा. ओके माझ्या भयणीक सचिताक. ओके आनी कितें आनी कांय ना. जेवण घेता आनी मागीर मेळटा. सो फ्रेंड्स दनपारां आमी गोबी मंचुरी खावन आनी म्हाज्या भयणीन जे पार्सल धाडलेले ते खावन मागीर आमी मातशें न्हिदपाक गेल्ली. ओके मागीर न्हिदता म्हणजे टायम जाता 3, 3:30 जाता की आयदनाक आसता हे करता म्हणजे टायम जातालो. प्रियांश आनी सार्थक अजून न्हिदलेलेच आसा. अजुनूय उठना. सो हांव आतां जस्ट उठलें तोंड धुवलें आनी म्हटलें आतां हें करुया एंड करुया व्लॉग. सो आयचो व्हिडियो हांव हांगाच एंड करता आनी दाखोवपाचें अशें कांय ना. ओके सो म्हाजो व्हिडियो आवडलो जाल्यार लायक करा, शेअर करा आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करा. अशेंच म्हजे व्हिडियो पळयत रावा आनी गोबी मंचुरी मुद्दम ट्राय करा. ओके टिल देन बाय.